शिकतलो अशें हांवें धरिल्लें आनी काही दीस I was just doing the wait and watch for which I wanted to see what corrections, although I was tweeting, talking, giving my things, but I was just waiting for the government to see how they are going about. Opposition जरी मेंबर जाले, कोविड मिसमॅनेजमेंटांतल्यान जो फेलियर बीजेपीचो एक्सपोज जालो तातूंतल्यान इट ओनली एंडेड अप विथ आवर गोवन लायफ्स बीइंग लॉस्ट. 2727 लोक गोंयकार आज आमच्या भितर ना. हे सगळे जे कोविडान जे भायर पडले ताची पूर्ण जबाबदारी आज ह्या मुख्यमंत्र्याचेर आनी ह्या सरकाराचेर आसा. आमी आज पॉझिटिव्हिटी रेट सकयल देंवता म्हणून एखादी वी आर seeming to be quite happy, but there are apprehensions, there are questions raised which I wouldn't want to create a panic. But जेन्ना पॉझिटिव्हिटी कॅल्क्युलेट करता तो आर फॅक्टराचेर अजून पर्यंत भर सरकारान घाला काय ना जाल्यार कॅल्क्युलेशन कशें आसा अशें काही विद्वान लोक प्रश्न विचारतात, which if goes wrong will again have a problem for people in Goa. आमी एक फर्स्ट वेव पळयलो, मागीर सेकंड वेव म्हणून पळयलो. हे वेव आमी आयकत आसात आनी म्हाका याद जाता नोव्हेंबर 2019 सरकाराच्या निदर्शनाक हांव असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान आनी भायल्यानच्यान हाडीत आसा. फर्स्ट वेवा वेळार असेंब्लीन प्रश्न काडिल्लो डिसेंबर 2019 असेंब्लीन. तेन्ना सरकारान सिरियसली घेतले ना. वी हॅड टू फेस द म्युझिक ऑफ द फर्स्ट वेव. सेकंड वेवाच्या पयलीं परत असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान आनी जे आमकां एक्सपिरियन्स आयले ते एक्सपिरियन्स शेअर करून बेस्ट प्रॅक्टिसीस पळोवन बाकीचे आमचे सुझाव दिले. सेकंड वेवाकूय घेतले ना आनी सेकंड वेव इतली खतरनाक जाली की टुडे वी आर स्टील नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. आज चीफ मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट वॅक्सिनेशन. द चीफ मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट कर्फ्यू नॉट लॉकडाऊन. आणि हातूंतल्यान खंय ना जाल्यार खंय 14% आयल्या TPR 14.01%. म्हणून 6 जूनाक मुख्यमंत्री परत मन की बात उलयतलो की फुडें करतलो काय करचो ना, कर्फ्यू दवरतलो काय दवरचो ना. म्हाका दिसता मूर्खपणां जी चल्ल्या ती बंद जावपाक गरज आसा. हे जे लोकां बरोबर खेळ चालू जालो तो बंद जावपाची गरज आसा आनी ताच्या खातीर आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो आशिल्लो. आज वॅक्सिनेशन इज बीन द न्यूज. वॅक्सिनेशन इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड. वॅक्सिनेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन. पूण वॅक्सिनेशन न जाता काल मुख्यमंत्री अगेन कम्स ऑन रिकॉर्ड विदाउट एनी वर्किंग की 100% जुलै 30 तारखेक पर्यंत वॅक्सिनेशन कंप्लीट करतलो विदिन 18 to 44 ग्रुप म्हणून. म्हजो सादो प्रश्न आसा, कसो करतलो? आज वॅक्सिनेशन करपा खातीर आमदार, पंच मेंबर, ZPs कोणाकूच तुवें आज तुज्या कॉन्फिडन्सान घेतिल्लें ना. आपले आमदार ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं कोणाक आवड आसा ते लोकां पर्यंत पावता, पंच मेंबर पावता, आपल्याक जाता तशें. आमी इनोव्हेटीव प्रोग्राम काडलो वॅक्सी असिस्ट म्हणून सगळे करतात. पूण एज गव्हर्नमेंट वॉट आर यू डुईंग? वॅक्सिनेशन कॅनॉट बी अचीव्ड by sitting in the cabin and giving statements की I will make 100% achievable म्हणून. हे भायर आयला जाल्यारच जाता. आणि वॅक्सिनेशन समज जायना जाल्यार गोंयकारांची आज आमी जेन्ना थर्ड वेवाक सिरियसली घेता 18 to 44 कॅटेगरी जाल्यार जेन्ना फिगर्स पळयता द फिगर्स आर क्वायट सरप्रायझिंग टू वॉट आय वॉज एक्सपेक्टिंग देम टू बी. फर्स्ट डोसेजान 3,45,011. सेकंड डोसेज फर्स्ट आणि सेकंड डोसेज घेवपी लोक 96,677 आणि 18 to 44 कॅटेगरी जी फकाणां जावन पडल्या तातूंत 3 दिसान फक्त गोंयभर 7,611 केसी वॅक्सिनेट जाल्या फर्स्ट डोजान. म्हजो सरकाराक एक प्रश्न आसा की वॅक्सिनेशन्स यू हॅव लिमिटेशन्स, वी अंडरस्टँड. फर्स्ट फेज ऑफ वॅक्सिनेशन विच वॉज 45+, तुवें मिस्टेक केली. तुवें मिस्टेक केली बाय फर्स्ट ओपनिंग इन सिलेक्टिव्ह ग्रुप्स आणि आजपर्यंत यू आर नॉट एबल टू टच इवन 10% ऑफ टोटल पॉप्युलेशन गोवा टू बी वॅक्सिनेटेड. आजपर्यंत 10% तुझे जावना आणि तू म्हणटा 2 महिन्या भितर उरिल्ले 90% आपण करता म्हणून. ते करता असताना तू परत 18 ते 44 वर्षाच्या हाच्या भितर तू भानगडी करून उडयता.
You first identify priority groups. Divyang group, which includes the children with disabilities, but these were already termed as frontline warriors in the category of 45 plus already. ताका तुम्ही परत हातून प्रायोरिटी घेतल्या, we have no issues. Lactating mothers has been a joke. Lactating mothers पहिले दिसा तू 2 वर्सां म्हणटा 3 तारखेक, 4 तारखेक तू म्हणटा 5 वर्सां, 5 तारखेक 3 तारखेक म्हणटा तू 2 वर्सां, 4 तारखेक म्हणटा तू 5 वर्सां, 5 तारखेक म्हणटा तू 10 वर्सां. So people in the category who had come in these 2 days, you have sent them back. And now asking those mothers who came in those 2 days, आमची परवरी एक केस आसा. पहिले दिसा 2 वर्सां 1 म्हयनो आशिल्ली. ताका परत धाडली कित्याक you don't fit into the category म्हणून. Next day she called up saying now it is fine, should I go again का म्हणून. So instead of putting systems in place, तो विद्वान मुख्यमंत्री आमचो इतलो बुद्धीचो मुख्यमंत्री अशी कशी दुर्बुद्धी वापरून गोंयकारां कडेन अजून खेळटा. जेन्ना तो म्हणटा आपण खरें गोंयकारपण लोकांक दाखोवंक सोदता, हें खरें गोंयकारपण काय म्हणून. एक प्रश्न असा की कॅटेगरीज करतकर अजून तुझे नंबर्स वाढना. हांवें पयर प्रेसान सांगिल्लें 30,000 तू जुलय पर्यंत समज करतलो, 30,000 आसा, एक दिसान सोंपोनी 30,000. जस्ट कीप वॅक्सिनेटिंग. द वर्ल्ड हॅज मूव्ड प्रोग्रेसिवली. कोण सोसायटीनी पावले, कोण कॉलनीन पावले. US प्रेसिडेंटान 16 का 18 फुटबॉल स्टेडियम घेतले आणि ड्रायव्हिंग वॅक्सिनेशन केले. आणि आमचं सरकार हांगा AC कॅबिनान बसून प्रेस कॉन्फरन्सीस दिता आणि ताज्या मागीर एक्सपेक्ट करता की वॅक्सिनेशन 100% जातले. आम्ही स्वतः आमचे पंच मेंबर, आमचे स्वतःचे कार्यकर्ते, व्हॉलंटियर्स सगळे जाण रस्त्यार भोंवतात. We are assisting them to vaccinate by even assisting them to register and even if required take them for vaccination centers. पण ह्यो कॅटेगरीन लोकां भितर इतली दुर्बळ जाल्लो आसा, तातूंत वी आर हॅव्हिंग कन्फ्युजन. जे कोविड कॅज्युअलिटीज जाल्या तांकां खऱ्या अर्थान पयशे पावय आणि वॉट एवर वी आर ट्रायंग टू डू हियर, लेट अस एन्श्युअर that Goa becomes 100% vaccinated first state in the country because it is achievable. हांगा बसून समज हांव उलयता, I can also take a challenge कि परवरी give me a free hand, I will show that 100% परवरकार्स are vaccinated. Because I am confident of doing it when you move in as a team. आज तू कितें करून सोदता कोणाकूच खबर ना. तुज्या तकलेन कितें आसा तें डेली चेंज जाता. त्या हातून कन्फ्यूज जातात लोक. कोविडाच्या फाटल्या हातूंतल्यान लोक अजून भायर fresh thinking चालू जावना and this confusion is leading to further mess and panic within the people. So एक रिक्वेस्ट आसा की वॅक्सिनेशन 100% बेगीन करूया. ते करपाक आमचो कितें हेल्प जाय आमी फूल आसा. पूण तो हेल्प घेता आसतना आनी 100% वॅक्सिनेशन करता आसतना परत इकॉनॉमीच्या निमित्यान तुम्ही समज बॉर्डर्स ओपन केल्यो, तुम्ही समज सगळे रिस्ट्रिक्शन्स काढली जाल्यार थर्ड वेव परत रोखडो येवन आमकां खावपाक वेळ लागचो ना. कित्याक द कोरोना स्ट्रेन whatever and whichever part it is already here, it is already there and it will always remain. ताज्या खातीर वॅक्सिनेशन समज इज द सोल्युशन जाल्यार 100% वॅक्सिनेशन करपाची जबाबदारी ही सरकाराची आसता. ZP इलेक्शन जाले तेन्ना कार्यकर्ते कशे कशे भोवले बीजेपीचे तुमी पळयल्या. मंडळ बंडळ कंडळ सगळे भोवले. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाले सगळे घराघरांनी भोवले. आता पावत मरे, आता कार्यकर्ते खंय, आता त्याची मंडळ बंडळ खंय, ती महिला मोर्चा बिर्चा ती कितें भोंवताली ती खंय गेली. आता टायम आसा तांणी घराघरांनी वचून तांकां घेवन वॅक्सिनेशन करून काडपाचें. सो इलेक्शना वेळार जसो तुवें मनशाक भायर काडलो वोट दिवपाक, तसोच आज भायर काड वॅक्सिनेट करपाक. हें आज मंडळ दिश्टी पडना पण कार्यकर्ते दिश्टी पडना. म्हणजे जेन्ना जिवाचो खेळ आसता तुमी करचे ना आणि जिवा कडेन खेळपाचें आसता तेन्ना तुमी खेळटले फक्त मता खातीर. अँड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट वॅक्सिनेशन पॉलिसी समज फेल जाली जाल्यार हाजी पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकाराचेर आसतली. म्हणून हांव म्हणटा गाडवांचो सरकार म्हणटा पळय इंटलेक्च्युअल जेन्ना बँक्रप्सी आसता आनी जेन्ना मनीस चिंतूंक शकना की गोंयकारांक कितें जाय, आमी आज ह्या परिस्थितीन आसा.